बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सवे असो। मगाळ भाव भयणीनो हे दळूस सांगलेल्या प्रस्तावनांत भोवसोबीत कर्ण सर संगती आटापून आमकां आयच्या दिसाचो महत्व विवरून सांगला। आज पवित्र सभा उगम घेता। पवित्र सभेचो आरंभ म्हणयेत जेजून निमाणें जेवण करतना याजकपण घडतना एवकारिस्त आमकां हातान आमच्या दिता आसतना आनी उपादेश एकामेकाचो मोग करचो पांय धुवन सेवा दाखोवची तें सकट पळयत आसतना जें कितें आज आमी करता पवित्र सभेंत तें त्या दिसतावन सुरू जालां। देखून ह्या पवित्र सभेच्या उगमाक जेजू क्रिस्ताच्या त्या महान सॅक्रिफिसाक आमी सांगता पळयत आसतना मात्र ताचो अर्थ समजता। ताचें मरण आनी निमाणें जेवण एकच घडीत आनी तें परत रक्तहीन रितीन आमी आज संभ्रमता। समयाचें रगत वारयलेलें आमचें पसत आमकां सोडवण दिवं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविता फावो म्हणून आमचें मागणी जावन नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां सोमयाक सांगया आनी बोगसाणें मागया। सांगता म्हणया हांव पातकी सर पवित्र देवा तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या। हो म्हजो अपराध पुण्याधिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. भौमोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाकच पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवन सिसांच्या संगाता निमाणे जेवण केले आनी ते सरा पर्यंत संवसाराच्या केरी पर्यंत नवे बलिदान कशें आमी करचे म्हूण ताणें फरमायले. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतले तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बर्तेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो
तुमकां जातलो. इस्रायेलीचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तायलास करूंक जाय. एका घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळून ताचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्यां मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळें घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवट्याच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले फाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार भाजून बेखामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं तें खाया. सरेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक हांव जावं मनशाक जावं म्हण जातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एका एक खूण जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें गर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेत्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. Olga देवसेवकावती संस्काराची कास ख्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटिली करता. आमी olga देवसेवकावती संस्काराची कास ख्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटिली करता. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्परा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक.
सा पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सुम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पाराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सोल्लो. जितले पोटी ती तुमी पियेतात तितले पोटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पोटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात. देवाचें उतर हें. Novo upades hav tumka dita urta somi ave tumso kela tashe yeka meka so सर्वेस्पोत तुमचे सभेन आसू. सामातेव परमाने जेजू क्रिस्ताच जुवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापासची वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हण जाणो आसलो. संसारान आसल्या आपल्यांचो ताणें मोग केलो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलताले. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हण सैतानान सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस गट केले. बापान सर वस्तू आपण स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवाताई पाटी वेता म्हण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तो उठलो आनी आपले वयले वसूर काण दवरन एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या सिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमा पेद्रो सरशी आयलो. पेद्रोन ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतले. पेद्रोन ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केरींस सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रोन ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयसय म्हण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक गातान पाराधीन करतलो कोण म्हण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसोन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें.
कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमियान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हे क्रिस्तताई भाव भयणीनो, आज वोटाचो दीस. आमी सकड वोट घालन सोम्याच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमांत वांटेली जाल्यार कितले वर्ते भाग आमचे. निमाण्या जेवणा वेळी सोम्यान त्या घडये ती दोडी घडिता तो घडता. युकरिस्ट आनी याजकी संस्कारा सवे जेजू नवो उपादेश दिता. आज ही तीन घडिता परत उगडासा खाण संभ्रमतना आयची परब क्रिस्ता सारखे आमी आमकांच मोडोन पेल्याच्या मोगांत आनी सेवेन समर्पून एवकरिस्तीक जीवन जिवंक आमकां आपोवन दिता. साम मातेव, मार्क, लूक आनी साम पावलाचे कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले पत्र सोम्याच्या निमाण्या जेवणा विशीं थोड्यो संगती उल्लेख करता. तर सांजू हांव हे थोड्यो संगती उल्लेख केल्ले सांगाता घालतना आमकां सोम्याच्या निमाणे जेवणाचे चित्रण मेळटा. भावा भयणीनो, जुदेवांक पास्काचे फेस्त, पास्काचे जेवण वर्ते घडीत इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन बसयलेल्या गांवांक केल्ल्या उतरवणेचो उगडास, सुटकेच्या घडीताचो उगडास जावन ते पास्काचे फेस्त संभ्रमतले आयच्या पयल्या वचपांत निर्गमन पुस्तकांत आमी आयकले. आयच्या सुवार्तेंत जेजू आपल्या सिसा सांगाता निमाण्या जेवणार पास्काचे जेवण जेवता. आनी ह्या उगडासाच्या जेवणार आनी एक नवो उगडास जावन येवकरिस्त घडता आनी हो उगडास जिवाळ करूंक जियोंक आपल्या सिसांक उलो दिता. सा लूक आपल्या सुवार्तेंत अध्याय 22 वाक्य 19 निमाण्या जेवणार जेजून घडलेल्या येवकरिस्ताचो विवर दिता. निमाण्या जेवणार जेजून उंडो घेतलो आनी अर्घा दिवन मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. उपरांत काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो करार, ते रगत तुमचे पासत वारोवचे आसा. हे म्हज्या उगडासाक करा. डू दिस इन मेमरी ऑफ मी. भावो भयणीनो, सोमी आमकां कसलो उगडास करूंक जिवोवंक आपयता. ह्या उतरांचो खरो अर्थ कितें म्हणलें आमी समजून घेवया. निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून उंडो मोडलो. दुसऱ्या दिसा म्हणजे निमाण्या शुक्रारा खुर्सार मोरोन आपणाकच आमचे खातीर मोडून दिलो. तोच जेजू आमकांच मोडून पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन समर्पून येवकरिस्त
जियोंक आमकां उलो दिता. भाव भयणीनो, बाप डेमियनाच्या जिणे विशांत आमी जाणाव. बाप डेमियन मोलोकाय कुद्र्यार आशा कोडकारांची सेवा करूंक 33 वर्सां प्रायर फुडें सरलो. एक सुरोस कोडकारांची सगळी जतन घेतालो. मरण पावल्या कोडकारांच्यो मरणापेट तयार करूंकच तो, फोंड खोडूंक आनी मेल्ल्यांक निकेपूंक तोच, सर्वांक एकलोच. निमाणे खंयच्या पिढे विरोध झुजलो की त्याच पिढेक बाप डेमियन बली जालो. आनी तो कोडांची ते पिडेस्तांची सेवा करता आसतना म्हणटालो, कशे जेजून आपणाकच मोडून सगळ्या संवसाराक जिवीतच उंडो जालो, तशेंच हांव सदांनीत येवकरिस्तांतल्या जिविताच्या उंड्याक सेवून ह्या कोडकारा खातीर आपणाकच मोडून दिवंक सदांच तयार म्हणालो. पळया, हे जावन आसा सोमियान म्हज्या उगडासाक करा म्हणलें. आनी सांत पावल आयच्या दुसऱ्या वचपान आमकां सांगता, येवकरिस्तान आमी करचो सोमियाचो उगडास, ताजी जिणी कश्ट मरण आमचे जिणेंत जिवंक जाय म्हणून तो आमकां उलो दिता. हे पयले घडीत आमी नियाळटा, तर दुसरे घडीत येवकरिस्ताचो संभ्रम साक्रामेंत आमी संभ्रमूंक आनी सोम्याचे हाजीरपण सदांनीत आमचे मदें आसच्याक जेजू निमाण्या जेवणा वेळी याजकी संस्कार घडटा. सांत पावल दुसरो आमकां सांगता, येवकरिस्ता विणे याजक ना, याजका विणे येवकरिस्त ना. आयच्या दिसा आमी याजकपणाचो दीस संभ्रमताव आनी सर्व याजका पासत मागताव. हेब्रेव घरांक बरयल्लें पत्र 5व्या अध्यायांत याजक आनी याजकपणाच्या मोणयारपणा विशांत आमकां आयकोंक मेळटा. तर भाव भयणीनो, सांगा, याजक शिदा सर्गातावन आयिल्ले गी? एर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो जेट प्लेन काडून ह्या संवसाराक आयिल्ले गी? हेब्रेव घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 आनी पयल्या वाक्यांत आमकां सांगता की हर एक श्रेष्ठ याजक मनशा मदलो विंचून काडटात. अशें आमकां कळीत जाता की याजक मनशा मदलो विंचलोलो आनी तो देवान आपयलेलो आनी देवाचे आपोवणे आसलेलो व्यक्ती जावन आसा. देखून 5व्या अध्यायांत ते 4थ्या वाक्यांत आमी आयकता, आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. अशें आमकां कळीत जाता की याजकपण देवाचे देणे. आनी दुसऱ्यान याजक येवकरिस्ताचो आनी सेवेचो मणयारी. हेब्रेव घरांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 आमी मुंडोरून वाचतात, मनशांच्या तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात याजकाक. आनी अशें येवकरिस्ताचो आनी तो सेवेचो मणयारी जाता आनी याजक ताकाच ताणें लोकां खातीर मोडून दिवंक आसा. आनी ह्या दिशेन सान जुवा मरिया वियांनी अशें सांगता, द प्रिस्ट इज नॉट अ प्रिस्ट फॉर हिमसेल्फ, ही इज फॉर यू. याजक ताजे खातीर न्हय, बगार तो पेल्या खातीर, देवाच्या परचे खातीर. आनी तिसरे, याजक संपूर्ण गी, याजक परफेक्ट गी. हेब्रेव अध्याय 5 वाक्य 2 म्हणटा, तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक सांगता. म्हणजे मनशा मदलो विंचून काडलेलो तो जाल्ल्यान याजक संपूर्ण न्हय, ताकाय देवाच्या मोगाची, काकुळटीची आनी कणवळायची गरज आसा. आनी तीच मोवळाय,
तीस दयाळा तीस काकुळट आनी कणवळा हेरा थंय आपले सेवे मारिपात तो दाखयता. भाऊ भयणीनो, आज आमी याजक जाल्या तर एक बळादीक कारण आसा. आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी याजका विशांत तांचे बरें उलोवणें आनी बरें चिंताप. जर याजका विशीं नकारात्मक नेगेटीव चिंताप आमचे थंय पडले तर सट्टाव आज याजक जाते ना म्हण भोगता. सट्टाव तुमी याजक थंय मोग अभिमान गौरव व्यक्त करचे पळोवंक मेळटा. पूण थोडे फावटी याजकांक खोस्तोंचे आमी पळयता. किर्तनगार 105व्या किर्तनांत 15व्या वळींत अशें म्हणटा, म्हजी अभिशिक्तकाक हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्याक कसलेच वायट करिनाकात. इतिहासाचे पुस्तक अध्याय 16 आनी 22वें वाक्य हेच दिशेन आमकां सांगता. भाऊ भयणीनो, याजक संतोषलो तर तुमी संतोष पावतल्यात. याजक रडलो तर दूख पावता तर तुमकांय दूख जातले, तुमी रडटल्यात. कित्याक याजक तुमच्याच कुटुंबाचो सांदो. देखून आज आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वाड्यांनी आनी समाजेंत याजका विशीं बरें उलोवणें बरें चिंता आसल्यार फुडल्या दिसांनी आमकां थोडेपुणी याजक जावंक फुडें सरतीत आनी बरे याजक पवित्र सभेक लाभतीत. पापा फ्रांसीस सांगता, सपोर्ट युअर प्रीस्ट with your love and prayers, that they may always be shepherds after Christ's heart. म्हणजे याजकांचो मोग करा, तांचे खातीर मागा, तांकां आदार दिया, अशें तांणी सदांच क्रिस्ताच्या काळजा सारके गवळी जावच्याक. आज आमी सर याजका पासत मागया आनी प्रत्येक तरान आमी देव आपण्या पासोती आमी मागया. आनी आयचो संभ्रम तिसरे घडीत नियाळूंक आमकां आपयता आनी ते जावन आसा जेजू नवो उपादेश दिता. जेजू निमाणे जेवणार आपल्या सिसांचे पांय धुवचे मुखांत्र मोगाचो आनी सेवेचो मंदामेंत उपादेश दिवन सिसांक एकामेकाच्या मोगान आनी सेवेंत जियोंक आदेश दिता. सिसांनी गुरूंचे मेस्त्रींचे पांय धुवचे सहज, पूण गुरूनच सिसांचे पांय धुवचे घडीत आमच्या सोम्यान पयले फावटी केले शिवाय हेर कोणेय मनशा कुळाच्या चरित्रेंत केल्ले ना. फाटल्या दिसांनी आमी माध्यमांनी वाचला आनी पळयला, राजकीय फुडाऱ्यांनी दलितांचे दुर्बळांचे पांय धुवचे हे केवळ भायल्या देखीक शिवाय सेवेच्या मनोभावान म्हणले बोगाप आमकां दिसून येना. माथेवाच्या 20व्या अध्यायान 28व्या वाक्यांत सोमी म्हणटा, मनशापूत हेरांनी आपणाची सेवा साकरी करी जाय म्हण येवंक ना. बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेस्ताचे सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हण आयला म्हण सोमी आमकां सांगता. जेजू देवाचो पूत सेवक जालो, तो मेस्त्री तरी साकरा परी ताच्या सिसांचे पांय धुले. ताणें उतरांनी सांगले न्हय, करण्यांनी ते दाखयले. आज तोच सोमी आज आमकां उलो दिता आयच्या सुवार्तेंत थंयसर 13व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यांत, हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुजय. ह्या मुखांत्र आमकां मोगाचे आनी सेवेचे मणयारी जावंक बरो समार्यगार जावंक जेजू आमकां आपोवण दिता. कोलकाताची सा मार तेरेसा आमकां सांगता, गिव युअर हँड्स टू सर्व अँड युअर हार्ट्स टू लव म्हणटा. तुजे हात सेवा करूंक आनी उदार काळीज पेल्यांचो मोग करूंक दी आनी हे जावन आसा येवकरिस्तीक जीवन म्हणून ती सांगता. आज कुटुंबांत फिरगचेंत वाड्यांत आनी समाजेन आनी अख्खे पवित्र सभेंत आमकांच मोडून पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन जियोवचो येवकरिस्तीक जीवन आमचें करूंक आसा.
पूण आज आमी कितलेशा मापान आमकांच मोडून दिता. दुस्मान काय असो, स्वार्थ असो, मोसर असो, द्वेष असो, पागोर मोडून मोग असो, एकवट असो, बोगसन असो, शांती समाधान असो सांको आज आमी बांदूंक जाय. आमच्या गवळी बापांनी आपल्या दिक्षेच्या कार्या वेळार सांगिल्ली उतरां आज आमी जाती धर्माचो पागोर ल्हान करूंक जायचे, मोठवो करूंक जाय आनी मनशा धर्माचो मोगाचो पागोर उबारूंक जायचे. आनी ह्या दिशेन गवळी बापांनी बंधुत्व म्हणले कार्य मांडून हाडले आनी सर धर्मांनी भाव बनावपणान जियोवचे, मनशा धर्माक गौरव दिवचे, ह्या मुखांतर एकामेकाच्या मोगान आनी सेवेन जिवन येवकरिस्ताचे जीवन जिवंक तांणी आमकां येवकरिस्ताक साक्षीक वर्ते मेट काडले. आज आमच्या घरांत, आमच्या शेजारांत, वाड्यांत लोक पिडेंत, दुबळेकायेन आनी समस्यांनी कश्टांना तांच्या घरसांक पावूंक आमकां वेळ आसा गी. आज आमी पेल्याच्या कश्टांत सेवेंत कितले आमी मेतेर जाता. पळया मरी आपल्या मावशेपण एलिझाबेथीक कुमो करच्याक त्या दोंगराळ प्रदेश उतरून धांवी ती गेली आनी 3 म्हयने ती एलिझाबेथीच्या सेवेंत तिणें खर्चिले. आज आमी शेजारा वाड्यांत असली सेवा येवकरिस्त मुखांतर आमी करूंक जायचे. आमी कितलेशे येवकरिस्त भेटयल्यार की आमचे जीवन जर मोडूंक सकना, पेल्यांक दिवंक सकना तर आमी भेटोवचो येवकरिस्त धार्मीक रीत रिवाज जाता, अर्थारहीत जाता. देखून सुरविली पवित्र सभा आमी पळया उंडो मोडच्यांत आनी पेल्याच्या सेवेंत गरजेंत भागीदार जाताली. तर आज आमी हर एकल्यांनी हे आमी आमच्या मनान धरचे. आमी एकल्यान सर्वां खातीर आनी सर्वांनी एकल्या खातीर जिवनचो येवकरिस्तीक समुदाय बांदूंक जायचे. पापा बेनेडिक्ट 16वो आमकां सांगता येवकरिस्त जिवनचो साक्रमेंत जावन जेजून आमकां दिला. हो साक्रमेंत केवळ आमचे जिवीत न्हय, आमचे वरवीं हेरांचे जिवीत रुपांतर करूंक शकता म्हणून तो येवकरिस्ताचे म्हत्व आमकां सांगता. कन्नडांत एक कविता अशी आसा, तनಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. तर भाऊ बहिणीनो, आमकांच मोडून पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन जिवंक दिल्लो उलो पाळून त्याच येवकरिस्ताचे जीवन आमचें करया आनी तोच येवकरिस्त जेजू हे जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी सकत दिवं दी म्हणून मागया. आमेन. आपल्या शिसांचे पाय धुले आनी सगळ्यांक सेवा करूंक आदेश दिलो. जेजूच्या ह्या सुत्रांक पाळो दिवन दादल्या स्त्रियांक अकेपुवे सभेन समान मान आनी गौरव आसा म्हणलें दाखोवन दिवच्याक आमच्या फिरगजेतावन दादले, स्त्रियो, प्रायवंत, युवा जाणां आनी धार्मिकांक विंचल्यान ह्या द्वारी प्रति एकल्याकी अपोस्तलीक वावर करचो कायदो आसा म्हणलें दाखोवन दिता. हो आदेश मानून घेवन आतां आमचो गवळी बाप 12 जाणांचे पाय धुता. मोगा सेवेच्या वावर सुगुर्त जावन आसच्या ह्या रितीन भक्तीपणी वांटो घेवया. Jesu
Pedro sangue tu sumia soglos matra. Sana saya tumi pawano mocha. Ave kite kele mulun tukna. Aha shikna mokecha setumi. Suso ave tukso mokelya peri. Sana saya tumi pawano mocha. Ave kite kele mulun tukna. Aha shikna mokecha setumi. Suso ave tukso mokelya peri. सोमियांचे जुनू ह्या संवसारांत एक नवी चळवळ आरंभ केल्या. मोगा मारिफात सर्व गूण करूंक जाता. मोगा मारिफात सर काळजां लागीं हाडूंक जातात आनी सेवे मारिफात परतो प्रतिफळ आमकां लाभता म्हणून मोगा आनी सेवा करून जियोवच्याक आयच्या दिसा गरज आसची कृपा मागून घेवया. आमची प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया. मोगाळा बापा, जेजू क्रिस्तच्या कष्ट मरणा आनी जिवातपणाची सुवार्ता परगट करूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भर आनी तांच्या मिसा वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आज चलिल्ल्या एलिसभा मुखांत आमकां बरो सरकार फावो कर. सर्व आमच्या राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी सर्व परजेचो मोग करूंक तशेंच समेस्त लोकांच्या गरजेक स्पंदन करूंक जायची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या गवळी बाग पिटर पॉल सर्डना पासत कॅथेड्रलाच्या रेक्टरा पासत सहायक याजक आनी सर याजकां पासत मागता हांव. तांकां तुज्या मोगान आनी जतनायेन सांबाळ. आपल्या गवळी वावरान आनी याजकी सेवेन तांकां तृप्ती आनी संतोष लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या पिरगजेच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या पुता जेजूच्या मोगान भर. तांणी समेस्तांनी येवकरिस्ताचो विशेष रितीन मोग करून तुका साक्ष जावन जियेवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. समेस्त पिडेस्त भाव भयणींक आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट सोसूंक बळ दी. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. एवकरिस्ताच्या मेजाबावारी हाजर जालेल्या आमी समेस्त कुटुंबाच्या सांद्यांनी पवित्र एवकरिस्ताचो खरेपणी मोग करून एकामेकाक मानान लेखूंक जायची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. बापा मोगाळा, सगळ्या पवित्र सभेक एक वर्त मिसांव तुवें दिलाय. तुजें योजन
ह्या संवसाराक दाखोवंक प्रत्येक जावन तुजें नांव सर लोकांक वळखोंक तुज्या पुता जेजूचो मोग करून ताचे बरें जियोवन ससनाच्या ससना तुज्या गोपांत जियोवंक हें घाल्लें योजन पोंता पावोवच्याक आमकांय तुवें मणयार्पण दिलाय. पळय स्नाना मारिफात ह्या जाकी मणयार्पणा मारिफात आनी इतर संस्कारा मारिफात तुवें दिल्ली देणी गळसूंक त्या कुरपेंत वाडोवंक गरज आसची कृपा तूं आमकां दी. तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. निमाण्या जेवणार जेजून गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आपणाचे मांस आनी रगत जायशे बदल भोव पवित्र येवकरिस्त घडलो. आज आमी जेजून येवकरिस्त घडलो दीस आचरण करतना ह्या येवकरिस्ताचो खरो अर्थ समजोवया आनी भक्तीपणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया.
म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. भोव कनवळ्या बापा, कुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवन घेतलो तो उतरावर तो मोग तुज्या पुता जेजून हे भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंच हाजीर करून दाखयलो. गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुका भेटोवन आनी ते बदलून आपल्या काळजाच्या अपरिमीत मोगान आपलीच कूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पाळून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासत भोव कर्ण ह्या संस्कारांत जेजून दाखयल्ल्या प्रिती मोगा पासत तुका दिनवासून निमाण्या जेवणार ताणें भेटयल्लें हें बलिदान आमी तुका समर्पिता. तें तूं दयेन मानून घे, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो करो यजाक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूचो पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्ख्या प्रिथिवीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा पासत, म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत,
आनी दर नुतांनी परगटलेलो तोच कोरोबा वाडत सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा, तुझ्या साकराने साकारणे खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिवी आनी करया देवा, तुका वाकडूंक हे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समारंभता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे बसत उपाराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच अंकवार माये मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच बरी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू, आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलिप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी तादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कर्नेल, सिप्रियान, लॉरेन्स, क्रिसोगान, जुआंव आनी पावलू, कॉस्म आनी दामियांव, ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षींक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बापा, तुज्या मणयारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सस्नाच्या केस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मोदें आमकां दयेन घे. देवा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी अत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आमचे आनी समेस्त मनशांचे सोडवणे पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पोदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक खाराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta gutu pergatuya. Soumya Jesu, tujhe mara, ami samarana, tujhe puna jivan ho, ami pargata.
आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंसाक राबेलाची देणी बावरत्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तो याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी खालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर बाबरताचे मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्वांत आसात तांकां आनी क्रिस्ता ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमचें पातकां बोगोस आनी जुआंव स्टेफन मतियस बार्नबस ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया आमच्या सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सुभागी. तुझ्या उतरांत सुद्दां मला येतली. निमाण्या ब्रेस्तरा जेजून पवित्र एवकरिस्त घडलो. ह्या खातीर आज क्रिस्त प्रसाद उंडो आनी वायन दोनी रुपांनी वांटतात. देखून कुमगार सेवतना भक्तीपणान जिबेर सेवंक विनंती करता हांव. एवकरिस्ताच्या मेणयऱ्यान क्रिस्ताची कूड म्हणटना आमेन म्हूण व्हडा ताळ्यान जाप दिवची. तुझे भक्ती से
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तू आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवन आमकां भरताय. तशेंच सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां ससनाक दादोशी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसात. मोगाच्यानो आमी आचरसल्या सुमयाच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमासोवें पास्काचो पवित्र त्रिदूम प्रारंभ जाता. तुमकां सर्वांक ह्या तिदोड्या संभ्रमाचे मागण्या बरीत शुभाशय आमी मागता. आयचे देवस्तुतेचे माणेरपण चलयलेल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक फिरगज कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. आज ह्या जाकांचो दीस तुमी आमचे थंय दाखोवच्या मोगा आनी हुस्क्या पासत आमी तुमचो आभार मानता. साबार जाणांनी तुमी तुमची मागणी आमकां बसयल्यान आनीकी तुमच्या मागण्यांत आमचो सदांच उगडास दवरा. आज जमो जाल्लें दान ह्या जाकांच्या भलायकीचे निधी पासत आमकां दान दिवंक आसा. फाल्यां सोमयाच्या कश्टा मरणाचो शुक्रार उपास करचो आनी मांस खायनासतना रावचो कायदो आसा. उपासाचो कायदो 18 वर्सां संपयलेल्या तावन 60वें वरास सुवार्ता पर्यंत बांदता. फाल्यां दनपारां 11 वरार पुरसाची वाट आसतली. सांजेची सेरेमनी 5 वरार प्रारंभ जाता. निमाण्या शुक्रारा जमो करचें दान भाग्यवंत जाग्याक वेच्या निर्वाणे आनी भुके आनी पिडे विरोध जावन आसा. परच्या आयतारा तुमकां सांगलां हें दान 3 वांट्यांनी वांटे जावन वेता. ह्या खातीर तुमचें करजमांत उरयलेलें कितें आसा तें ह्या दिसा तुमी दिवंक तुमकां उलो आसा. आतां आमच्या संभ्रमाचो फुडलो भाग पवित्र संस्काराचो एवकरिस्ताचो पुरशांव विशेवाच्या आल्तारीक आमी व्हरता. थंयसर 1 घंटो सामुहीक आराधन आसतलें. उपरांत मध्यान राती पर्यंत परगट आनी सामुहीक आराधन करूंक अवकाश आसा. फाल्यांच्या दिसा मौनपणी वैयक्तीक रितीन आराधन करचें. तुमी मागणें करूंक इगर्जेक येतना तुमचे कडेन आसलेलो तुमचो वैयक्तीक मागण्या पुस्तक नवो सरलो हाडात आनी मागणी करूंक उपेग करात. आज आराधन समतस फाल्यांच्या सेरेमनीक वेदिस्थान आयतें करचें आनी कुरीस उबो करचो. ह्या सेवेक नमियलेल्या समितीच्या संद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांणी विशेवाचे आल्तारी समोर मागतेल्यांक आडखळ जायनाशें वेदिस्थानाच्या पवित्रपणाक बादाक जायनाशें तुमची सेवा तुमी नाजूकायेन करूंक विनंती आसा. निमाण्या शुक्राराच्या रितीक तयार करतना कोणाक पात्र आसा तांणी मात्र वेदिस्थानार आसूंक उलो दिता. उपिराबाद. आतां प्रसाद प्रार्थन जातच गवळी बा पवित्र साक्रामेंत पुरशांवार विशेवाच्या आल्तारेक व्हरतले. विशेवाच्या आल्तारे लागीं 1 घंट्याचें आराधन आसतलें. उपरांत मौनपणी आमी घरा वचचें. फाल्यांचो दीस भोव पवित्र दीस. हो दीस मागण्यांत आनी उपास करून पवित्रपणी करसुया. दिसा मदें विशेवाच्या आल्तारार मौनपणी मागण्यान जेजूक आमी संगात दिवया. पुरशांवांची मांडावळ ह्या परी आसा. पयलें कुरीस, दुंपेली, 2 वाती, मोदें पवित्र साक्रामेंत, आल्तार सेवक आनी पांयदूच्या सेरेमनीक विंचलेले 12 जाणां सांदे. ह्या वेळी आमी जगतें गीत गावचें. Servir
मोगाच्या बाबा भयणीनो निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा हो एक विशेष रितीचो अर्था भरीत वेळ आमकां पवित्र सभेन दिला. सोम्या संगी आमी रावन सोम्याक आमी आमचो सांगात दिवचो. आज दोन विशय आमच्या मतीन दवरून आज ह्या मागण्यांत आमी पात्र घेवया. तुमकां दिंबी घालूंक जाता जाल्यार दिंबी घालात, दिंबी घालूंक जायना जाल्यार बसात आनी मागण्यांत हो वेळ 1 घंटोभर करसूंक प्रयत्न करात. दोन सक्ती तुमच्या मुखार दवरता. पयलें सोम्याच्या जेवणाचो संभ्रम हाचे विशयंत प्रसंगांत आमी विशय समजला आनी ते सकडी आतां आमच्या मतीक हाडूंक प्रयत्न करचें. सांगातास आज आमच्या प्रजाप्रभुत्वाचो फेस्ताचो दीस, वोट घाल्लो दीस आनी हे दोन विशय दवरून सोम्या सांगात रावन सोम्याक सांगात दिवया आनी सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सोमी जावन आसा आमच्या जिवितांत आमकां सदांच सांगात दिता आनी आज थोडो वेळ आमचो सांगात ताका दिवंक आमी प्रयत्न करया. सकड राटावळी पयस दवरया. सकड आमचे आकांत, एंग्जायटी आनी कितें डिस्ट्रेस आसा आमच्या मतींत, आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबाचे, आमच्या वैयक्तीक जिणेचे, हे सकड पयस दवरून 1 घंटोभर सोम्या सांगात रावंक आमी प्रयत्न करया. आमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू. येवकारिस्ताच्या साक्रामेंतांत तुवें आमकां तुजी हजरी दिल्ल्या पासत हो येवकारिस्त साक्रामेंत तुवें आमकां दिल्ल्या पासत येवकारिस्तांत आमकां आत्मीक भूक थांबयल्या पासत
एवकरिस्ता मारिपा तुजो सांगात आमकां दिल्ल्या पासत एवकरिस्ता मारिपात आमचो एकवट तीर केल्ल्या पासत एवकरिस्ता मारिपात आमचो बाबार्थ दृढ केल्ल्या पासत एवकरिस्ता मारिपात आमचे समुदाय आमकां बळवंत केल्ल्या पासत एवकरिस्ता मारिपात आमकां नवो जीव दिल्ल्या पासत एवकरिस्ता द्वारी आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या पासत एवकरिस्ता मारिपात पिडेस्तांक आदार दिल्ल्या पासत हजारो लोकांची भूक तुवें निवारल्या पासत हेर एक दिसा एवकरिस्त भेटोवंक आमकां फावो केल्ल्या पासत आयताराचें एवकरिस्त भेटोवंक आमकां तुवें आमकां हांगासर आपयल्या पासत तवळ तवळ एवकरिस्तांत फावत रितीन भाग घेवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासत जडायेन भरिल्ल्या वेळार आमचें काळीज तुवें हाळू केल्ल्या पासत बोळ्या आनी कलत्या काळजान तुवें आमकां आदार दिल्ल्या पासत आमच्या भारत देशाक एक व्हड बरें संविधान दिल्ल्या पासत अल्पसंख्याक दलितांचें संरक्षण केल्ल्या पासत शोशणाक वळख जाल्ल्यांक संविधानांत रक्षण दिल्ल्या पासत आज आमकां मतदान घालूंक फावो केल्ल्या पासत आमचे हक्क चलोवंक एवकरिस्ताचें बळ तुवें आमकां दिल्ल्या पासत 28 क्षेत्रांत 14 लोकसभे चुनाव आज बऱ्या रितीन चलोवन व्हेल्ल्या पासत भारताचे प्रजाप्रभुत्व संतोष भरीत करून आचरण करूंक फावो केल्ल्या पासत 133 करोड लोकांक ह्या राष्ट्रांत तुवें सांबाळल्या पासत 22 अधिकृत भासो तुवें आमकां दिल्ल्या पासत मोगाच्यानो कितलेशे संगती आसात अर्गां दिवं आज आमी आमची अर्गां सोम्याक भेटोवया आनी आतां आमी गावया अर्गां तुका सोमिया म्हणलें गीत अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतांनी ससना तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोकरच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या तुवें म्हाका विसलोय सासान सुखां पामच्या तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय उबे रावया अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आतांनी ससना निमाण्या जेवणार सॅक्रिफीस घडलोय हांवें साल्वार जामच्या बापाक भेटोवंक दिलोय सासणाच्या मरणांतलो म्हाका तुवें राखलोय तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय अर्गां तुका आतांनी ससना अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया
बसना आमचे उले अर्गां उले आतां आमी उबारया तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या तूं म्हजो देव देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू तूं राय असो राय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या तूं म्हजो देव सोमी आनी धनी देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या तूं म्हजे जिवीत आनी सर्वस्व देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या तूं म्हजे म्हाका मोग करताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाळा जेजू आमकां बऱ्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी जल्मूंक फावो कर तुजे पवित्र सभेचे सांदे आमकां केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाळा जेजू पवित्र सभेंत तुज्या भावार्थान जिवंक कृपा लाभयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू दुलोप जेजू उंड्या रुपार म्हज्या आत्मीक काण जाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाळा जेजू आमच्या पवित्र सभेचेर तिच्या सर मुखेल्यांचेर तुजे बेसांव वतल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू स्वादीक जेजू आमचे फिरगजीचेर तुजे बेसांव वतल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू दुलोप जेजू तुका आराधन करूंक आमकां सांगाता हाडल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाळा जेजू आमच्या कश्टांत संतोषांत विश्वासपणांत तूं एकलोच आमकां बरवसो जाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू दयाळा जेजू आमच्या कुटुंबांत संतोष समाधान फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू दयाळा जेजू तुजे तावन हांव पयस गेल्ल्या वेळार परत तुजेशी पाटी हाडल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू दुलोप जेजू तुजी काकुळट बोगसाणे आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू देवाका जर्गां दिवया ताका आमी देन वासुया हालेलुया 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 आमच्या गांवले आमी मुंदरसिया मोगाळा जेजू जायते लायक मुखेली आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू स्वादीक जेजू आमच्या भुरग्यांचेर तांच्या शिकपाचेर फुडाऱ्यांचेर बेसांव ओतल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाळा जेजू परगोंत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याक राखून बरें काम तांकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या प्रायवंतांक बरी भलायकी तांच्या निरासपणान दय बरवसो आनी संतोष दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमी वावर करच्या ताळार आमकां राखल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाळा जेजू तुजो दैवीक मोग अनुभव करूंक जायते अवकाश तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां लौकीक शिक्षण दिवन बुदवण केल्ल्याक अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां जायते लायक मुखेली फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू परगोंत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याक राखून बरें काम तांकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू प्रायवंतांक बरी भलायकी तांच्या निरासपणान दय बरवसो आनी संतोष दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू तुजो दैवीक मोग अनुभव करूंक जायते अवकाश तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां भावार्थ दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां सर अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां पवित्र केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां जाणवायेन आनी कृपेन नेटयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू उपकार पावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या सर्देण्याचो दिसान दीस उगडास काडटलो तुजो तुज्या आदाराचो
उपकार पावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या देण्याचो दिसान दीस उगडास काडटलो तुजो तुज्या आदाराचो बसा. माथ्यावाच्या 26व्या अध्यायांत सोम्यान सांगल्लें आसा, जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणी करा. ओत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत. हें सांगूंक एक मोठें बॅकग्रावंड आसा सोम्याक. जेसेमनी मळ्यांत जेजू मागणी करूंक गेल्ल्या वेळार शिसांक ताणें आपोवन व्हेल्लें. थंयसर आमी जाणाव ह्या शिसांक न्हीद येताली जोर आनी तो 3 फावटी तांकां पळोवंक आयल्या वेळार ते न्हिदोन पिकल्ले. आनी ह्या सगळ्या संदर्भार सोमी सांगता, जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणी करा. ओत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत. मोगाच्यो ताळण्यो आमचे भितरल्यो, ताळण्यो भायर. ताळण्यो आमचो मसर, भितर आमकां राग, भितर आमचे मदें हागें, भितर आमचें वायट उलोवणें, आमची आळसाय, ह्यो ताळण्यो आमकांच खातात आनी आमकांच नाश करतात. ताळण्यो भायर आसात आमच्या एकवटा पासत विरोध उलोवचें, पवित्र सभे विरोध उलोवचें, पवित्र सभेच्या मान्यरांक विरोध उलोवचें, लायका मदें एकामेकाक मोसरान बरोवन मनस्तापान जियोवचें, राग दवरचो, असल्यो भायल्यो ताळण्यो आनी भितरल्यो ताळण्यो आमकां दोसतात. आनी ह्या खातीर सोमी आमकां सांगता, जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणी करा. ओत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड अस्कत. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज सोमी जेसेमनी मळ्यांत भितर सरल्या हो एक चारित्रीक उगडास आमी करता आसतना आज आमकां सोम्या सांगाता, सोम्याक सांगात दिवंक, ताका आमचेर ताणें केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवंक आमी फाटीं पडनाशें आमी सत्राय घेवया. सोमी आमकां आदार दिता आनी आमकां सदांच तो सांबाळटा. तो आमचो गवळी, तो आमकां पोसता, तो आमकां ताकाच आमकां भेटोवन दिता. कुर्सार तो मरता आनी आमकांच ताचें जिवीत तो समर्पीत करता. किरकोळ आमचें जिवीत आमकां वोंस तो उबारता. अस्कत आमचें अस्कत काय तो काण उडयता. आमची पातकां ताच्या रक्तान धुवन तो काडटा. सर्गीच्या काणान येवकरिस्ता मारिपात तो आमकां बळवंत करता. सोम्या गवळ्या म्हज्या गीत तुमच्या पुस्तकांत 198. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्गां तुका, सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या अर्गां तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलोय. म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलोय. उण्या वायनान तुका समर्पिलोय. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान
तुका किरकोळ रसने म्हाका वचूंक मारलोय मासा रक्तान तुज्या म्हाका पोसलोय सर्गीकानान म्हाका दादोस केलो सोम्या गवळ्या मोच्या सोम्या अर्गां तुका सर्गीकानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका सोम्या गवळ्या मोच्या सोम्या अर्गां तुका सर्गीकानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका. जेजू विचारता कितें आनीकी न्हिदोन विशव घेतात पळय ह्या वेळ लागीं पावलो आतां मनशा पुताक धर्न खोट्या मनशांच्या हातांत दितेले उठा या आमी म्हाका गातान पारादीन करतलो आयला आनीकी आमी न्हिदोन आसोंक जाल्यार आमच्या मसरांत आमच्या रागांत आमच्या हाग्यांत आमच्या वायट उलोवण्यांत आमच्या आळसायेंत सोम्या आमी सुकल्या तुका संगात दिवंक तुज्या संगाता रावोंक आमची आशा घडयेन नेवता घडयेन आमी आमकां इतली बरी आलोचना येता तुज्या संगाता रावोंक पूण अनेक कुशीन तें बी वाट्यार पडलें मेरेर पडलें कडपार पडलें बरी आमी बेगीनच करपोन वेता आमची आशा निवोन वेता सुकोवन वेता सोम्या आज आमी तुजे कडेन बोगसाणें मागता आमी सुकल्या तरी आमी तुका बुजयतले आमी तुका आमची बुजवण थोड्या मापान दिवंक आमी प्रयत्न करतले ही बुजवण आमच्या उतरांची ती थोड्या मापान आमचें जिवीत कितें आसा तें तुका सांगूंक आमी प्रयत्न करता ही पारीकपणाची लदीन आमी आतां म्हणटा आसतना आमच्या जिवितान भोगची ती सर भोगणां ह्या लिदिनीच्या उल्या मारिपात तुका आमी भेटोवंक तुजे कडेन मागोवंक आमी आशेता मोगाच्यानो तुमचे जबाब आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या मनशांच्या विसरपणा आनी अनुर्पणा खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या तुज्या पवित्र तबेरनाकलांत तुका संडोवन घाल्ल्या खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या पत्क्यांच्या अपराधां खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या खोट्यांच्या हग्या खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या तुजेर उसारच्या सर्व निंदां खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या तुज्या देवपणा करच्या अपमाना खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या तुजो मोगाचो सक्रामेंत बश्ट करच्या सक्रिलेसां खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या तुजे हुजीर सलच्या अपमाना आनी अवमर्यादे खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या तुज्या सडावत भुरग्यांनी शेळेपणा खातीर आमी तुका बुजय ये सोम्या तुजे कुरपेसो निष्क्रिया खातीर आमी तुका बुजयतल्या ये सोम्या
आमच्या फाटल्या जिणयेच्या पथकां खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या आमी दिल्ल्या वायट देखी खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या आमच्याच निर्विश्वासा खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या आमच्या काळजांच्या चिंतूंक नजो जाल्ल्या तरुणाये खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या तुजो मोग करच्यांत आमी केल्ल्या लांब गळाये खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या तुजे बगेवून साकरेंत आमच्या शेळेपणा खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या अतमे नास जाल्ले पळयतना तुका बगुल्ल्या कोटसाणे आनी कंती खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या आमच्या काळजाच्या बागला कडेन तुका चड काळ राखूंक फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या तुका दुखच्या निष्ठूर बेपारव्या खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या तुज्या मोगाळ आस्कार सुस्कारां खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या तुज्या मोगाळ दुखां खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या तुज्या मोगाळ मरणा खातीर आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या जेजू आमचो दुलोप जेजू तो उदार मनाचो मोवाळ आमचो इश्ट आमकां दीस आनी रात आमकां तो सांबाळटा आमी सुकोवन गेल्ल्या वेळार आमी फाताक केल्ल्या वेळार आमी एकामेका थंय आमचो मोग आमचो उणो केल्लो वेळार तो आमच्या सांगात आसा आमकां धैर्य दिवंक बळ दिवंक मोग दिवंक केदो व्हड तो काकुळटीचो दर्यो वेचीक आत्म्याक पटलून धरचो आमची पातकां ताच्या रक्तान नाणून आमकां नितळ करचो आज त्या सोम्याक आमी उलो मारया जेजूक आमचो सांगात दिवया गावया दुलोप जेजू मोगाळ उदार पान नंबर 284 दुलोप जेजू मोगाळ उदार इतलो मोवाळ आमचो आमची संगीत दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बागार कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो काकुळटाची केदीवो मोती सोदर्यो तो वेची कम्याक पटलून धरता अभ्यास रक्तान न्हाणयता बापा दिता तांकां ओतून कुपेशेल्यांक पेटयता आपले रत्मास तांकां गावो तांचे थंय तो एक जाता बापा दिता तांकां ओसून
Jesu somia sasnatan moketilia mantap sai batu zohar serpon tertam namaskar Zatu amso istya sosna Jini zates kabali Nirmiami bogong tuka Rup-rup bagi sergai Zatu amso istya sasna Ciri zadas kabari Nirmiami bogong tuka Rup-rup bagi sergai मोगाच्यानो जेजूच्या निमाणे जेवणा वेळार जुदासाक मुंड्याचो कुडको दिवन तो उपरांत भायर उठोन चलोन गेलो तवळ पवित्र पुस्तक म्हणटा तवळ रात जाल्ली मोगाच्यानो आतां भायर रात जाल्या काळोख आसा भायलो एक संवसार वेगळोच आनी आतां भितर आमी एक खरचो संवसार आनी एक आमी जेजूचो सांगात सोदता आनी एक संवसार आसा जेजूक पयस दवरस हो काळोख आमकां भायर वेताना आमकां लागना जावं दी जुदास भायर गेल्या उपरांत काळोख जालो एक सांकेतीक रितीन हो वांजेलिस्त आमकां लिखता आनी असलो काळोख जुदासाच्या जिवितांत जाल्लो जुदासाक कठीण कश्ट नश्ट जालो ताचेंच जिवीत ताणें होगडायचें पडलें तशें जाल्यार काळोखांत आमी मेळ दवरतना जागृत करया असलो काळोख तुमच्या आनी म्हज्या जिवितांत दिवचो नाका आज सोमी ताच्या संकश्टाच्या एका घडितांत आमी आमचो सांगात दिवंक आमी प्रयत्न करया एका घडयेचो संतोश काळोखांत जियेतल्यांक काळोखाचीच कामां करूंक भोव खुशी जाता पूण ह्या काळोख जियेतल्यांक जिवीत चड लांब आसना हें जिवीत मोठवें पूण उजवाडाचें जिवीत जैताचें उजवाडाचें जिवीत संतोशाचें उजवाडाचें जिवीत मोगाचें उजवाडाचें जिवीत एकामेकाक शबास म्हणचें उजवाडाचें जिवीत सोम्या संगी रावचें हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड पृथ्वीच्या ताळवेर बांदलेलें शहर लिपोवन उरना मोगाच्यान आज ह्या शहरांत ह्या उजवाडाच्या शहरांत तुवें आनी हांवें जिवंक जाय आज सोम्या सांगाता हो थोडो वेळ आमी खर्चिता भायलो संवसारांत कठीण राटावळीन आसा सगळो संवसार विशेष डिस्ट्रेसान भरिल्लो आसा आकांतान भरिल्लो आसा एंग्जायटींत भरिल्लो आसा आज सोम्यान आमकां हांगासर आपयला हे डिस्ट्रेस हे आकांत पुरा पयस करन सोम्या सांगाता जिवंक आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव मागोवंक आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या युवाजनांचेर परगांवांत आसल्यांचेर आमच्या सगळ्यांचेर आशिर्वाद जोडूंक ताणें आमकां आपणे दिला मोगाच्यान सोम्या सांगाता हो वेळ आमी खर्चितना आमी आमचे उणेपणाचो उडास करया आमी पातकी थोडे फावटी आमी काळोखांत रावूंक खुशी पावल्या
थोडे पटी काळोखांत जियोंक आमी ओपल्या तरी सोमी आमची पातकां बक्षिता, आमकां तो सांबाळटा. आमची जाप आसा सोम्या आमची पातकां बोगोस. सोम्या आमची पातकां बोगोस. आमचे कुटाम आमी फावो ते परी सांबाळनातल्या खातीर सोम्या आमची पातकां बोगोस. आमच्या भुरग्यांक कुटुंबांत फावत रितीन जतन घेनातल्या पासत सोम्या आमची पातकां बोगोस. आमच्या युवा जाणांक आमी फावो ते मार्गदर्शन दिनातल्या पासत सोम्या आमची पातकां बोगोस. वाड्यांत शेजाऱ्यांत एकामेकाक वळखनातल्या पासत सोम्या आमची पातकां बोगोस. मोसोर आनी राग मतीन दवरून जियेल्ल्या खातीर सोम्या आमची पातकां बोगोस. समुदायाच्या वावरांत आमी आळसाय दाखयल्या पासत सोम्या आमची पातकां बोगोस. आमच्या सोबीत राष्ट्राते आमी अभिमान पावनातल्या पासत सोम्या आमची पातकां बोगोस. आमच्या राष्ट्रांच्या आनी तिच्या अधिकाऱ्यांत ते गौरवान लेखिनातल्या पासत सोम्या आमची पातकां बोगोस. मतदान करिनासतना आळसायेन राबल्ल्या पासत सोम्या आमची पातकां बोगोस. मतदाना विशीं हेरांक सूख अभिप्राय दिल्ल्या पासत सोम्या आमची पातकां बोगोस. सोमी आमच्या संगाता आसा, तो आमकां मुखार वचोंक सांगता. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ह्या सोम्या कडेन आमी मागया कसले हिंसे संकट आमच्या जिवितांत येवं दीत. आमचो कुरीस भोवून आमी मुखार सरोंक प्रयत्न करया. तो देव आमकां आदार दिता. ताका उबी रावून आमी गीत गावया कन्नಡ भाशेंत. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. मोगाच्या हो काळोख थोडे फावटी आमी पसंद केला तरी तो काळोखांत रावूंक आमकां नाका. बगार सोम्या सांगता मुखार या. आमच्या जिविताचे कश्ट, आमच्या जिविताचे उणेपण हें सगळी काण घेवन सोम्या सांगता मेटां काडूंक धैर्यान मुखार सरया. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿಯ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ,
मोटू वातानाका ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆವೋ ಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ मोटुವ ತನಕ काळोख थोडे फावटी बेंदिसता ह्या काळोखांत काळोख आमच्या जिवितांत सदां येनाशें एक आमी सोम्या कडेन मागची गरज कितेंय आमचे मतींत धैर्य उणें आसा आमच्या गांवांत जियोंक एक समुदाय जावन आमची हक्कां आमच्या मतींत हाडून जियोंक आमकां भिरांत आसा जाल्यार सोम्या कडेन उलोवया सोम्या कडेन सांगया आनी ह्या सर्व ಬಂಧಪಾಸಂತಲೇ भायर येवंक आदार मागया ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನನ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ बसया आमची मागणी आमी देवा बापाक भेटोवया देव आमचो बरो सोमी आमचो मोवाळ गवळी तो आमकां सदांच आमची मागणी आयकता खांड्याचो मुकुट कुर्साचो भार उक्ते गायी रक्ता झरी सक्कडी ताणें आमच्या पासत सोंसलां तरी आमी केल्ली मागणी तो विसरना आमी केल्ली मागणी आमकां न्हय जाल्यार हेरांक तो दिता आज हांवें मागल्लें म्हाका मेळोना जाल्यार तो म्हज्या भावाक म्हज्या भयण्याक म्हज्या फिरगजगारांक आमच्या समाजाच्या लोकांक तो दिता ह्या सोम्याचेर पातयेनी दवरया आतां आनी आमची मागणी आमी पेटोवया तुमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन सोम्या आयक आमचें प्रार्थन सोम्या काकुळदार बापा आमच्या पापा साहेबान गोळी बापांनी याजकांनी आनी धार्मीक भयण्यांनी देवाची आनी कृपा सोडूंक आनी अनुभव करूंक तांच्या हाताखाल आसच्या क्रिस्ती परचेक त्याच कृपेची रूस दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थन सोम्या आमच्या पिरगजेंतल्या विकार बापां पासत तशेंच पिरगजेंत सेवा दिवच्या सर्व याजकां पासत मागया तांकां बरी भलायकी तांच्या बेसान तिरासान पिरगजेच्या लोकांचो आदार तांकां मेळोवन दी म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थन सोम्या आमचे पिरगजेंत कार्यगत करच्या हर एका योजनांक मांडून हाडच्या हर एका कार्याक सहकार आनी दुडवा कुमक दिवच्या सर्व भावा भयणींचेर प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबांचेर तुजी भरपूर बेसावां घाल म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थन सोम्या आमच्या कुटुंबां खातीर आमी मागया कुटुंबांच्या सर्व सांद्यांतय माया मोग शांत समाधान रास करूंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थन सोम्या आमच्या पिरगस कुटुंबांतल्या सर्व पिडेस्त आनी मळगड्यांतय कणवळ्याची दिश्ट घाल तांच्या कश्टा वेळार तुजो सांगात तांकां दी म्हूण मागता
आयक आमचें प्रार्थन सुमया माथेवाच्या 7व्या अध्यायांत 7व्या वळींत अशें सांगिल्लें आसा मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तें तुमकां उक्तें जातलें न्ही जाय की जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा बडयतल्याक उक्तें जाता आमची मागणी आतां आमी मंदरसिया परगवांताच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर आनी ताच्या वावराचेर तुजी बेसावां घाल आनी तांकां भलायकेंत सांबाळ म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया आमच्या फिरस कुटुंबांतल्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या मनान सांबाळून बरी जिणी जिवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया आमी कश्टा कांता वेळार धैर्य साडिनासतना भावार्थांत तिरासान सांबाळन पवित्रत्म्याच्या बळान आनी सक्तेन भरूंक तुजो आदार आमकां लाभय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया फिरगेजंतल्या विद्या संस्थांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया आमच्या समाजाच्या सोर मुखेल्यांनी पवित्रत्म्याच्या ताळ्याक खान दिवन दुबळ्या लोकांच्या बरेपणाक निस्वार्थी रितीन वावरूंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया फिरगेजंत सेवा दितल्या सोर मुखेल्या पासून आमी मागता तांणी तांची सेवा निस्वार्थपणी फिरगेच्या खातीर करून तांकां आदार दी म्हणून मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया रोजार मायेक समर्पिल्ल्या आमच्या देव मंदिराच्या 450 वर्सांच्या योजनाक आराम केल्ली ती योजना सफळ कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया हर एका घरांनी तेर्स म्हणून क्रिस्ताचे मिस्तर नियाळूंक जेजूचे प्रेरण तांकां लाभो म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया तुमची मागणी वैयक्तीक मागणी आतां आसा जाल्यार हुसारात आनी मुखार जावं कशें एलिसाम समाधानान आनी बरे तरान जायशें कर म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया आमच्या भारतांत एक बरो सरकार निस्वार्थपणी सेवा दिवच्या बऱ्या मुखेल्यांक चुनायत करूंक लोकांक प्रेरण दी म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया देव आपणी सडय म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया फिरगेजंत जायतो वावर करून रिटायर्ड जाल्ल्या आमच्या सौर याजकांक बऱ्या भलायकेंत बर म्हूण मागता आमच्या घरांनी पिडेस जावन एकसुरे आसात आनी तांकां सगळ्यांक तुज्या मोगान बर म्हूण आमी मागता परगांवांत आमच्या बाबा भयण्यांक तुज्या कृपेचो आदार दी म्हूण आमी मागता आज इलेक्शना वरवीं मिसाक येवंक जायनातल्यांक तुज्या कुरपेंत बर म्हूण आमी मागता आज आमच्या कंपाउंडांत येवच्या सगळ्यांक तुज्या मोगाची नदर तांचेर घाल म्हूण आमी मागता आज आनी फाल्यां आनी परवांच्या दिसा ह्या त्रिदुमाच्या दिसा सोम्याचो लक्षेल्यान आमी हर एका कुटुंबांनी पाटलाव करूंक तुजो आदार आमकां लाभय म्हण आमी मागता आमच्या युवा जनांनी ह्या दिसांनी मिसाच्या बलिदानांत सर्व रितीच्या लिथुर्जेंत भाग घेवंक आवय बापायांनी प्रोत्साह दिवची कृपा तांकां दी म्हण आमी मागता तुमची मागणी आसा जाल्यार मेळयात आमच्या फिरगेच्या युवजनांक विविध गरजांनी आशिल्ल्यांक कामाच्या सुज्ञर आशिल्ल्यांक जिणी सांगत्याक सांगतींनी सुदून आशिल्ल्यांक तांकां फावो तें कितें फावो आसा तें फावो कर आनी ताच्या मागण्याक जबाब दी म्हण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन सुमया आयक आमचें प्रार्थन सुमया
आयकमचें प्रार्थन सुमिया 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 आमच्या शहराक उदकाचो अभाव जायनाशें वेळार आमकां जाय तितलो पावस दी म्हण आमी मागता आयकमचें प्रार्थन सुमिया निरासपणान जीवगत करू चिंतल्यांक नव्या जिविताचो बरवसो लाभय म्हण आमी मागता आयकमचें प्रार्थन सुमिया मरणाच्या तणीर असल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा लाभय म्हण आमी मागता आयकमचें प्रार्थन सुमिया विविध रितीच्या नावनातल्या वकातनातल्या पिडेवरी कश्ट केल्यांक तांच्या पिडेंत फावो तें तांकां कितें फावो आसा तें तांकां फावो कर आनी बरी भलायकी तांकां लाभय म्हण आमी मागता आयकमचें प्रार्थन सुमिया अर्थीक अडचणेक बली जावन रिणान बुडलेल्यांक कामाच्या सोदनेर आसल्यांक विविध समस्यांक वळख जाल्ल्यांक तांच्या समस्यांक परिहार दी म्हण आमी मागता आयकमचें प्रार्थन सुमिया आयकमचें प्रार्थन सुमिया आमची मागणी आतां आमी आखेर करया आमी निमाणें गीत गावया बाग म्हजें केदें व्हरतें पान नंबर 167 हें कांतार आमी उबी रावन सकट गावया हें कांतार मुख जाल्या उपरांत आमी मावूनपणी आमची मागणी देवाक पेटोवन आमी भायर वचचें बाग मोचे केदें व्हरतें सोम्या तुका सेमचें दुर्बळ्या काळजान मोच्या स्वागत रातो आनंदाचे दैविक संतोष दिमचे फावो जाला म्हाका तें तुजे सवेर रावचें सोम्या तुजेर पात येता सदांच तुजेर बरोबर बसता शांतीन प्रितीन जिवान मोचें सदांच जियेता सोम्या तुजेर पात येता सदांच तुजेर बर बसता शांतीन प्रितीन जिवान मोचें सदांच जियेता मास तुजे मोगान दिल्लें
करता पोषक आमचे रोवित रगते तुझे जाला पिवत बोरते जीव दिमचे दायस्ते करे आमचे सोडवणेचे दिला आमकां बापाचे हातेर एकवटाचे सोम्या तुजेर पातिता सदां तुजेर बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोचे सदां जियेता सोम्या तुजेर पातिता सदा तुजेर बरवस्ता शांतीन प्रीती जीवन मोचे सदा जियेता. तुमच्याच वेळार तुम्ही इगर सोडून भायर वचे.